पाहुणा रे पाहुणा आम्ही तिथलं आहे सगळं तिथलं वैरच काल म्हणा ते मॅडम वाट लायली मॅडम कित्याक खबर आता पण हे कशें काडटा घालता आमी सांगले मरे तुका म्हटल्यार जायना सांगले मरे. सो आमगेर न्ही पावसाचें काम जें आसा पळय न्ही तें चालू आसा. विंडो धापल्यार सुद्दां न्ही सगळें उदक जें आसा पळय न्ही तें मारून भिजता. सो ताका लागून हे हांगासर पोरू वयल्यान बांदलेले वयन हांगा इल्लेशें प्लास्टीक जें आसा पळय न्ही तें घालता ते. हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर हे जे फाटल्यान तुमकां दिसता पळय न्हू ते सगळे पावसाची पूर्व तयारी. एक्चुली पावसाची पूर्व तयारी न्ही पावस चालू जालो आनी आतां आमची तयारी स्टार्ट जाल्या. तर आयज आसा संडे आयतार आयज आनी आयताराक तुमकां तर खबर आसा मोस्टली अशी करून कितें म्हणटा ती एक्स्ट्राची कामां जी आसता पळय ती आमच्या संडेच्याच दिसा जाता. आनी पावस असलो कंटिन्यू पडटा कंटिन्यू म्हणजे कंटिन्यू 5 मिनटां थांबनासतना पावस असो पडटा. हय ज्या दिसा हो व्हिडिओ तुमी पळयता त्या दिसा वत आसता मागीर तुमी अशें म्हणटा आमच्या हांगा पावसूच ना आनी तुमच्या थंय असो असो पावस पडटा काय म्हणून. बट ना आयज संडे ताका लागून सांगता आयज संडे सकाळचे 11 सुमार जाल्या आनी पावस कंटिन्यू पडटा कंटिन्यू म्हणजे कंटिन्यू. हांव अशें म्हणना बेजार येयलो अशें तशें म्हणा कित्याक गरमे परस न्ही हो पावस आसा पळय न्हू तो परवडलो. बट भायर कामां जी आसा पळय ती कांयच करपाक मेळना. झाडां हेवटेन तेवटेन वाऱ्यान बँड जावन पडल्या मोडून पडल्या. तेच्या भायर उदक मारता हेवटेन तेवटेन आनी कितें जालें पावस मातसो बेगीन स्टार्ट जालो न्ही 19 तारखेच्यानूच पावस स्टार्ट जालो आनी ते 2-3 दीस तर आमी हांगा नाशिल्ली लग्नाक गेल्ली. आनी सगळें जें आसा पळय प्रिपरेशन अशें म्हणून कांय करूं ना पावसाचें पावस पडचे पयलीं. तुमकां तर खबरच आसता कसलेंय घर जावं कितेंय जावं तयारी जी आसा पळय तें हें धांपोवप तें उगडोवप हें सगळें आसताच घरान म्हणटकीर. सो आमचें थोडेशें जें आसा पळय तें मातशें आसता बारीक बारीक टच असो पावसाक अशें म्हणून. सो तें आयज सगळें जें आसा पळय तें संडेच्या दिसा घेवन बसलां. अशें चिंतलेलें की पावस आतां 1-4 दीस पडटलो मागीर थांबलो की ना सगळें जें आसा पळय न्हू करतलें अशें म्हणून. पावस थांबपाचें नांवूच घेयना आनी सगळें जें आसा पळय न्हू कामां वाडपाक लागलीं. पावसा उदक पडटा हें पूस तें धूय हांगा भिजता थंय भिजता अशें करून. सो म्हटलें आयज संडे न्ही तर हो म्हणपाक लागलो जें कितें आसा पळय तें करून घेवया अशें म्हणून. 11 जालीं आजून रांदपाचें बिनपाचें कांयच जें आसा पळय न्हू तें करूं ना म्हळ्यार प्लॅन जो आसा पळय तो कांयच करूं ना. जस्ट आतां हेंच घेवन बसलां कितें खंय बांदतलें प्लास्टीक जावं कितें लायतलें म्हणलें आनी पावस ना भायर वचूं दिता ना भितर येवं दिता. भितरल्यान तर कामां जायना एकल्यान भायल्यान एकल्यान भितरल्यान करूं जायना. बट पावस आजून पडटा जस्ट तुमकां दाखयलो पळय कितलो व्हडलो पडटालो. बट व्हडलो पडलो न्ही पावस मागीर न्ही बारीक जावन असो बारीक असो पडटा बट थांबना कंटिन्यू पडटा दाखयता. सो उदक न्ही तुमकां दाखयलो पळय तेन्ना व्हडलो पावस पडटालो आतां बारीक पडटा अशें दिसता भायर पळोवपाक की थांबलो म्हणून. बट ना पावस जो आसा पळय तो पळय बारीक बारीक पावस जो आसा पळय तो पडत आसा. सो हे हितून न्ही कितें कामांच करपाक मेळना. ती हांगा झाडां पळयात बँड जावन आसा ही हेवटेन तेवटेन अशें करून तें सगळें जें कितें आसा पळय तें करपाचें आसा. आनी आयज आमचें हें सगळें बांदपाचें करपाचें. हो त्या दिसा पयर हांवें जुगाड केल्लो तो तसोच आसा आनी हांगसरल्यान न्ही उदक मारून सगळें शिवऱ्याक बी भिजता आनी अशें करून न्ही सगळ्याक उदक जाता भितर. सो ताका लागून न्ही हें बांदपाक पडटा. सो पोरू बी बांदलेल्यो त्यो प्लास्टीक काडून खंय दवरला त्यो ताका आतां सद्याक तरी मेळना. सो ही आतां नवी आनी आशिल्ली ती बांदता तो. सो ती मागीर सोदून काडून हांगा परत बांदूं जाय हांगा मागीर ह्या सायडीच्यान. आनी विंडोज आसा पळय न्हू थंय बीन सगळें उदक मारता. तो हो विंडो धांपलो सुद्दां न्ही जाल्यार हो जो पार्ट आसा पळय न्हू हो सगळो भिजता पळय वोलो जाला पळय सगळो. सो ताका लागून प्लास्टिकाचो हो जुगाड जो आसा तो असो करून. सो पळोवया कशें कितें करप जाता तें. जेन्ना पळय स्टार्टींग हो विंडो नाशिल्लो पळय न्ही म्हळ्यार विंडो इन सेन्स हे जे नाशिल्ले पळय ग्लास तेन्ना न्ही बरें अशें करून हांगच्यान अशें करून इतली पिशवी बांदताले आमी बरें जातालें. आतां तें उगडपाक आनी धांपपाक त्रास जाता न्ही ताका लागून अशें करून आनी कांय ऑप्शन ना ताका. नाल्यार हो पार्ट जो आसा पळय सगळो भिजून पिड्यार जातलो न्ही लाकडाचो. कसलें लाकूड रे तें सायलाचें लाकूड पिड्यार जातलो न्ही अशें म्हणून थोडो जुगाड कितें ना कितें आसताच खंय ना खंय कितें ना कितें भिजता अशें ना की ओपन आसा म्हणून.
सायडीच्यान हे पळय ताका हे आसा बॅटाचे वयल्यान आसा सगळें स्टील उदक मारता कितें धरू अशें करून आतां कितें कितें करपा पडटा सो तें सगळें करपाचें चालू आसा आनी हांगासर टायम जसो पळय ना 11 म्हणटाले आमकां 11:30 जाली जावपा येयली सो हें सगळें करून आतां जेवणाचें करपाक जाय लायट न्हू सो चलो पावस पडत आसा भिजत करता मागीर न्हांवतलो मागीर रोखडोच उबें बी रावपा मेळना न्ही दुखली ते ओपन करून खंय खेळ तूं बी भायल्यान जाल्यार दिसता टायट करनाका चड मातशें लूज कर पावस म्हटल्यार कितले जुगाड करपा पडटा न्ही सो आमकां हो मातशें कितें करपाक इतलो बेजार येता आनी जे लोकांक पळय अशें करून घर झाडू जाय घर परतू जाय नळे मागीर पिशवी म्हणून घालपाचें आसता लांकडां म्हणून भरपाचें आसता तांकां कितलो बेजार येता आसतलो न्ही आमकां मातशें अशें करून खंय एक आडसर म्हळ्यार कितें तें अशें पिशवी बांदपाक कितें करपाक पडलें जाल्यार इतलो बेजार येता आनी अशें दिसता हा इतलें सगळें करून बी उदक येता भिजता अशें दिसता आनी लोक जे पळय अशें करून काम करता सगळें घर परतुवप पयलीं लोकांले खोपी म्हण आसताले शिवपाच्यो चुट्टांच्यो ते सगळे नळे परतुवपाचे आतां तरी तें सगळें काम कांय आसना स्टील आमकां इतलो बेजार येता हाडले रे हे इतलोशें जुगाड करपाक तरी उरला आमगेलो जुगाड अजून जालना प्लास्टीक हाडू पडटली आनी नाल्यार वयली सोदूं पडटली वयली सोदतली तूं काय नवी हाडटा प्लास्टीक वयली सोदून काडटा काय नवी हाडटा हय ती पोरूची वयर उडयल्ली ती आसा सोदूं जाय वडयता तेन्ना न्ही अशें करून काडटा काम जालें की वडयता मागीर जेन्ना नेक्स्ट टायम जाय आसता पळय न्हू तेन्ना सोदपा पडटा भिजत भोंवता पळय कसो निवळ आसा मरे ते ना लावून पत्रां आमगे कपडे घालता आतां पावस न्ही आतां बऱ्या पडटा पावस पडले की कपडे सुकपा टायम लागता बट कपडे सुकोवपा बऱ्या पडटा वयर वचपा पडना न्ही एक हे सुसेग असो आनी ना जाल्यार पोरू न्ही पयले वर्साच्यान पोरूच्यान आमी हे स्टँड घेतलें न्ही पयले वर्साच्यान कितले उठावश काडले न्ही कपडे सुकोवपाक लागून पावसाक वयर धांवन चपलां बी घालनासतना हांव न्ही हांवच मातशें काय तुजता वतालें मशीन ना कपडे घालून फाल्यां बी लावप आशिल्लें 2 दिसांचे सकाळच्यान न्ही पावस भरपूर पडटालो आतां पावस तसो पळय ना तो कांय ना इन सेन्स हें जालो थांबलो आमी न्हिदल्या पळय न्ही तेन्ना सुद्दां पडटालो आयज आमी मस्त सुसेगात न्हीद काडली पावसाक हरशीं मोस्टली आमगे अशें पावसाक बसून चड न्हिदप आसना बट आयज मस्त न्हीद काडली तेन्ना बी पावस पडटालो आनी आतां पावस थांबला भायर बी मातशें क्लीन अशें जालां ह्या सायडीच्यान मातसो अशें आहा बट हे सायडी बी सगळ्यां क्लीन जाला पूण पडटलो पावस इतलें शुअर अशें ना की हा चल आतां पावस पडपाना अशें ना पडटलो कपड्याचें मशीन लायिल्लें दंपारां लायट येता वयता करून जस्ट आतांचें आसा पळय न्हू मशीन लावन जालें आनी तें म्हळ्यार कपडे वाऱ्याक घालया चड नाशिल्ले आयज कपडे आनी आमी पावसाक कितें करता थोडेच कपडे जे आसा पळय ते लायता खूब कपडे जाले की ना एक्चुली स्टँडार्ड जाता बट ते इतले दाट करून घातले न्ही म्हणटकीर ते मागीर सुकपाक बी खूब टायम लागता कंटिन्यू जर असोच पावस पडलो 2-3 दीस बी लागता आनी ताका लागून थोडे कपडे लायले न्ही अशें करून लूज घालपाक मेळटा बरें सुकता वाऱ्याक सो पयलीं आमी कितें करतालीं जेन्ना स्टँड नाशिल्लें पळय न्हू तेन्ना अशें करून रातचे न्ही हॉलांक सुकपाक घालतालीं फॅन लायतालीं आनी मागीर रुमाक सुकयतालीं स्टँड आसा न्ही रुमाक सो तेजेर घालून सुकयतालीं अशी थंडी जाताली अख्खो पावस भर आमकां दोगांयक थंडी आसताली म्हळ्यार कपड्याची हेजेर वॉल्साणीचेर
दीस आतां मशीन लायलें न्ही रातच्या हॉलांक सुकोवप आनीक मागीर सुकनाशिल्लें न्ही फेना वाऱ्यार सुद्दां कंटिन्यू पावस पडलो की मागीर ते दीसभर रातभर रुमाक घालून सुकोवप जेन्ना मागीर सुकता मागीर तेन्ना रुमाक घालप आसलें कसली थंडी जाताली जेन्ना पोरुच्यान स्टँड घेतलेलो मातसो बऱ्याक पडलो तर आतां कपडे हेजेरच सुकयता हे म्हणटा दीसभर हांगा भायरूच दवरपा मेळटालें अशें करून सो ते आतां कपडे आसा सुकतले 1-2 दीस लागतलो असोच कंटिन्यू पावस पडला जाल्यार आयज घातले आनी फाल्यां बी आयज आतां आदेसभर रातचे फाल्यां दीसभर पोरां बी काडपाचें अशें करून ते बऱ्याक पडटा मशीन आनी दनपारांनी एक्चुली खूब गडबड जाली काम करता करता टायम कळत ना 12:30 जाली बेगीन आदन दवरलें करपाक आनी हांव न्हांवपाक गेलें शीताक आदन दवरलें आनी न्हांवून येता मागीर आदन आपलें शीत केलें बाकीचें जेवण केलें बेगीन गडबडीन सगळें आनी आमी जेवता मागीर 2-2:30 जाली 2 जावन गेल्ली सो ताका लागून मागीर आनी कांय शूट केलें ना हें सगळें करता म्हणल्यारूच खूब टायम लागलो आनी म्हाका न्ही फाटले दिसांनी एका म्हज्या सबस्क्रायबरान क्वेश्चन केलें जेन्ना हांवें अशें करून ऑरेंज कलर समथींग कितें तरी तिकळी लायिल्ली पळय न्हू तेन्ना की तूं अशें करून कलरींग तिकळी कित्याक लायता पयसुल्ल्यान एकदां दिसत ना अशें म्हणून तर एक्चुली न्ही म्हाजे कडेन त्यो आसा हाडलेल्यो स्टॉक कितें जाणा एकदां म्हाका मोदीस असो करून क्रेज येयलो कलरींग तिकळ्यो जाय म्हणून साडी जशी न्हेसता पळय तशी कलरची हांव तिकळी लायतालें तर मदींच एक क्रेज येयल्लो म्हाका तेन्ना ते हांवें हाडलेले ते खूब आसा सो हांव कितें करता एकदां हातीक मेळटा पळय तेन्ना लायता दवरून कांय उपयोग ना न्ही पिड्यार जावन वतलो अशें म्हणल्यार वेस्ट न्ही त्यो अशें म्हणून सो ताका लागून त्यो मागीर अशें करून दिसना व्हिडियोचेर ते सामकें दिसना अशें तरी दिसता सो केन्ना हाती मेळटा तेन्ना लायता हांव तिकळ्यो ज्यो आसा त्यो तर आतां सांज जाल्या ह्या 6:30 समथींग जावपाक येयला पावसाचो तर अजून कांय नामोनिशान ना सद्याक तरी बरें वरभर मायज जालें पावस आसा पळय तो थांबल्यार आतां पळयता पावस कसो कितें करता ते नाजाल्यार भायर 1-2 मातशे पासय मारपा दिसभर भायर जें आसा पळय सरपाकूच मेळना पावसा अशें करून मातसो थांबलो की हांव वयता बेश्टें भायर एक असो पासय म्हळ्यार रस्त्यार न्ही हांगा तर एक अशी पासय मारता रावंड मारता वयता बरें दिसता घराकच दीसभर बेजार येतालें कितें सा भितर पडून रावतलें अशें म्हणून सो एक अशें 5 मिनटां 2 पासय मारपाचें आनी मागीर भितर मागीर जिवाक सुसेग आसा ना भितर रावन बेजार येता आनी आयज न्ही सकाळीं रांदपाक म्हळ्यार दनपाराचें आसा पळय रांदपाक गडबड जाल्ल्या कारणांनी चड अशे आयटम काय केले शीत आनी हुमणच केलें आनी तेजेरूच आमी जेवली आनी काय करूना सो आतां कितें सांजेचें आसा पळय तें सारकें कितें करपाक जाय परत सो ती बी गडबड आसतली पळोवया आतां भायर बी म्हणून मच्छराचो टायम मातशें एक 5 मिनटां पासय मारता मागीर जेवणाची तयारी ऑलरेडी 6:30 जाल्ली आसा अशें भितर येता म्हळ्यार 7:15 जातली मागीर देवाक वाचलाय तें कर म्हळ्यार रातची रोखडी 8-8:30 जाता 9 म्हळ्यार जेवपाचो टायम सो आतां सगळें अशेंच रुटीन इन सेन्स शेड्यूल्ड जो आसा पळय आतां बिजी उरतलो सो पयलीं म्हणटा व्हिडिओ एंड करून घेता अशें म्हणून मागीर तसोच उरतलो न्ही ताका लागून सो चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करून घेता आयचो हो म्हाजो रँडम डे जो आशिल्लो पळय तो हांवें तुमच्या वांगडा शूट केलो सो कसो आशिल्लो आयचो व्हिडिओ कमेंट करून सांगात जर तर तुमी कोणी चॅनलाचेर नवे आसा किंवा चॅनल अजून सबस्क्रायब करूना चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय